24 वरां भितर भारतात सापडल्यो कोविड-19च्यो 6,767 केशी. गोंयांत सापडल्यो नव्यो 11 पॉझिटिव्ह केशी. एक्टिव्ह केशी पावल्यात 50चेर. मायकल आनी रोहना मदीं पेटला उतराचें गॅर. मुख्यमंत्र्याक पप्पू म्हटलो म्हणून भाजपवाले जाले फुर्योज. सीएमान मंत्रीपद दिता म्हणून सांगले जाल्यार रोहन जातलो एका पांयार तयार. कळंगूट काडला विकपाक हो आरोपय भायर आयलो मायकलान. एका दिसा उपरांत सुरू जातली देशांतर्गत विमान सेवा. पूण नेम आनी तत्परतायेच्या मुद्द्यावयल्यान जावंक ना एकमत. पुराय जतनाय सयत आमी आसात विमान सेवेक तयार, म्हणटा गोंय सरकार. येवकार, हांव संदीप पिळगांवकर. पळयात खबरो विस्तारान. भारतात फाटल्या 24 वरां भितर 6,767 पॉझिटिव्ह केसींची नोंद जाल्या. भारतांतलो हो आंकडो चिंतेचो विशय जावन रावला. आतां मेरेन कोविड-19च्यो केशीचो पुराय आंकडो 1.31 लाखांचेर पावला. जाल्यार गोंयांत आयतारा सांज मेरेन 11 पॉझिटिव्ह केशी सापडल्यात. हो आंकडो आतां मेरेन 50चेर पावला. शेनवारा मुंबयच्यान आयिल्ले राजधानी एक्सप्रेसींतल्यान आयिल्ल्या प्रवाशांची चांचणी केल्ली. तेंचे मदीं 11 जाण पॉझिटिव्ह दिसून आयिल्ल्याचें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. कोरोना बाधितांचो आंकडो आतां 50चेर पावला. गोंयांत येतल्या प्रवाशांक आतां कोविड-19चें प्रमाणपत्र सक्तीचें करचें अशें आपूण मुख्यमंत्र्या कडेन विनवणी करतलो अशेंय भलायकी मंत्र्यान सांगलां. हें प्रमाणपत्र 48 वरां भितर दिल्लें आसपाक जाय अशें तो म्हणटा. कोविड-19च्या केशींनी भारतान एका दिसा भितर 6,767ची मजल मारल्या. फाटल्या 24 वरां भितर सुमार 137 जाणांक मरण आयिल्ल्याची नोंद जाल्या. जाल्यार 2,561 पेशंट बरे जावन घरा गेल्यात. आतां मेरेन भारतात 1,32,674 कोविड-19 पॉझिटिव्ह केशींची नोंद जाल्या. एक्टिव्ह केशी 73,000चेर पावल्यात. मरप्यांचो आंकडो पावला 3,899चेर. जाल्यार 54,729 पेशंटांक नवी जीण मेळ्ळ्या. महाराष्ट्रांतलो आंकडो 47,190चेर पावला. गुजरातात 13,664, तामिळनाडूत 15,512 आनी दिल्लीत 12,914 केशींची नोंद जाल्या. संवसाराचें चित्र पळयलें जाल्यार 1.13 लाखा परस चड केशींची संवसारभर एकाच दिसात नोंद जाल्या. कोविड-19 केसींनी 50 लाखांचो आंकडो हुंपला. 3.25 लाख लोक मेल्ल्याची नोंद सापडल्या. जाल्यार 19.72 लाख लोक बरे जावन घरा गेल्यात. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. रोहन खंवटेन मुख्यमंत्र्या खातीर वापरलेल्या उतराचेर भाजपवाले चाळवल्यात. आतां मायकलान आपलो इश्ट रोहनाक जाप दिल्या. सरकारांत मंत्री करता अशें सांगलें जाल्यार खंय रोहन मंत्रिमंडळांत जॉयन जावपाक एका पांयार तयार आसा. आपूण कणगूट विकपाक काडला हो रोहनाचो आरोप तेणे भायर आयला. पळयात. कोविड-19 वेवस्थीत हाताळूंक ना अशें म्हणत कांय दिसांनी अपक्ष आमदार रोहन खंवटेन सरकाराक उजरावन काडलेलें. आतां मायकलान रोहनाक वडीर काडला. पळयात. ती चलता आसतना मरे कुत्रे भुकत असतात. सगळ्या कुत्र्यांचेर फातर मारूंकच जाय अशें नासता. पूण आत्तां म्हाका दिसता तो मायकलाचो व्हिडियो एकट्यान कोणें दाखयला म्हाका की आज मायकल काल असो कितें उलयला म्हणून. पूण मायकलाचो व्हिडियो पळयता आसतना तें फ्रस्ट्रेशन जें तोंड आयलां तें साहजीक आसा. ताजो सद्या धंदो बंद, सगळें बंद म्हणून बरोच व्हिडियो सारको पळयला. तुमी पळयला व्हिडियो सारको? व्हिडियोचे फाटल्यान पळय सगळे प्लॅनाची बंडलां पडल्या. प्लॅन गुणान सिटाच्या फाटल्यान दवरिल्ले आसा. आनी सगळे प्लॅन ताज्या ऑफिसान जे नॉर्मली सोशल सर्विसा खातीर जे पेपर आसपाक जाय आशिल्ले ताज्या पेक्षा फाटल्यान प्लॅन चड आसा. तातूंत एक कळटा की जो मनीस आमदार जावन PDA चेअरमॅन जालो, कालांगूत PDA तयार केली लोकांच्या ऑपोजिशनान, ते कालांगूत विकपाचो पूर्ण प्लॅन हे म्हणून ते सगळे प्लॅन जे आसा ते सगळे कोळंगूट विकपाक काडिल्ले प्लॅन जे ताणें काडल्या. आनी तो जे आज सांगता पप्पूक करनाका हें करनाका ताजें बायट आयकता आनी बरयलें. मातसो पासियेंस काड म्हणटा तो. म्हणजे आपूण CM जो आमी पप्पू म्हणटा ताका पूर्ण न्हिदयता म्हणून. आपूण इतलो बरें इतलो न्हिदयला ताका जागो नाका, आपूण ताका पूर्ण न्हिदयता म्हणून तूं पासियेंस काडून म्हाका सांगपाक सोदता तो. आनी ती रातची भोंवतालीं, तांचें कमिशनूय बंद जालां, डान्स बाराचेंय कमिशन बंद जालां. सो ताज्या खातीर म्हाका दिसता तो एखादी ट्युरिस्ट हाडूंक सोदता आसतलो, क्वॉरंटायन ट्युरिजम करूंक सोदता आसतलो. आनी लोकांक जे कोण बोवाळ करता वॉल्टरा सारकेले तांकां चिमटा काडून भितर उडयता आसतलो. म्हाका दिसता मायकल लोबो इज ऑलरेडी लुजींग हीज ओन हेड.
सो ताजे पेक्षा ताणें तो म्हाका जो सल्लो दिवंक सोदता तो स्वता ताणें लोकांचो आमदार म्हणून लोकांक फटोवपाचें बंद करपा जाय. ते प्लॅन आसा ती इतली बंडलां प्लॅनाची आसा, ती प्लॅनाची कन्वर्जन विकपाचें जे तो सोदता सद्या म्हाका दिसता तें बंद जाल्ल्याक हें फ्रस्ट्रेशन मायकलाचें सुरू जालां. आनी हो सादोसो इशू हांवें काडिल्लो जो मायकलाक एक्सपोज केल्लो. मातसो राव, कोरोना पेक्षा व्हडलो इशू काडटा, अ बिगर व्हायरस विच वील एक्सपोज अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड वॉट इट इज टुडे. मातशें रावात. मायकल फ्रेंड आशिल्लो, हांव खंय ना म्हणला. मायकल फ्रेंड आशिल्लो खरो, पूण ताका सदांच एकूच सांगतालो की तुका लोकांनी निवडून हाडला, तुका लोकांनी निवडून आमदार केला जाल्यार स्वताचे स्वार्थ सोड, लोकां खातीर काम कर, लोकां बरोबर राव, लोकांचे कितें विचार आसा ते फुडें व्हर, स्वताचे न्हय म्हणून. पूण म्हाका दिसता तो इतलो घसरलो, तो फ्रेंडाच्या नात्यान कितें तें सांगपाक ताका हांवें सांगलें तेन्ना की बाबा तूं सेल्फिशपणां बंद कर आनी कामां कर लोकांची म्हणून, तातूंत तुका निवडून दिला. पूण थंय कोळंगुटे कितें पाड घाला तें ताणें ताका खबर आसा. आनी एखादी हें सगळें करून एखादी रातचें ताका याद जाता आसतलें की रोहन खंवटो आपलो फ्रेंड आशिल्लो म्हणून. आज जेन्ना लोकांचे प्रश्न आसात ते जे कोविड-19 विशय जाल्लो आसा, लोकांक इतले त्रास जाल्ले आसा, क्वॉरंटायन टुरिजमाच्या नांवार जें चल्लां, VIP टुरिजमाक जे हाडल्या, गोंयकाराचे अन्याय जे जाल्या ते समज विशय काडना जाल्यार कितें करपाक जाय. आनी हें काडटा आसतना समज म्हाका दिसलें हे विशय गोंयच्या हितान आसा जाल्यार आज पर्यंत गोंयकाराचे अन्याय जावंक दिवना, हांव काडटलोच. रोहनाच्या वक्तव्याचो मायकल लोबोन खर उतरांनी समाचार घेतला. तेणी कोविड टुरिजमाचे बाबतीत केल्ल्या विधानाकय ताणें जापो दिल्यात. पळयात. आणि सीएमांक तरी पप्पू म्हणनाका, त्याच्या अंडर काम केला तुवें. राजभवनात रावन शपथ घेतल्या तेन्ना तुका पप्पू कसो दिसोंक ना? बाबा रोहन खंवटे कितें म्हणूंक सोदता तूं? अरे तूं आमचो फ्रेंड मरे. इसवल्लो तूं शपथ घेवन येताना तो पप्पू म्हणून. आतां पप्पू जालो रोकडोच. फाल्यां मंत्री कोत्तालो 1 मिनटान येतलो मरे सूट घालून. तूं इसवल्लोय. मायकल लोबो देंवता म्हणत जाल्यार तूं येवचो ना थिंगा. मातशें पाशियेस काड. आनी तो जो तूं पाशियेस काडिना लोक तुका घरा धाडटले आतां येता त्या इलेक्शनाक. एक टायमार तो म्हणटा की गोंयचे मनीस आख्ख्या संवसाराक जे आहा तांकां गोंया हाडचे म्हणटा तो. ह्या सिट्युएशनान कोविड-19 कोरोना व्हायरस जे येयला तो बरे मोठ्यान झगडोंक लागलो की आमचे गोंयकारांक गोंया हाडूंकूच जाय. मदेकातूच तो म्हणटा कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन कोविड ट्युरिजम चालू केलें म्हणून. म्हाका तेणें दाखोवन हिंगा येवन खंयचें हॉटेल ओपन जालां तें. गव्हर्मेंटाची ऑर्डर आहा. देर इज अ ऑर्डर फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट दॅट इज कलेक्टर दॅट ऑल हॉटेल्स आर शट इन गोवा म्हणून. तेणें येवन दाखोवन खंयचें हॉटेल चालू जालां तें. तो फोटींग कित्याक उलयता? इतलो डेस्परेट कित्याक जाला? फाल्यां ताका मंत्री करता म्हणून सांगीत तो सकाळी फुडें सूट घालून थिंगा रेडी आसतलो खंय राजभवनान. तेन्ना ताका तो मुख्यमंत्री पप्पू आहा तो बरो दिसतलो. तो आयज मुख्यमंत्रीक पप्पू म्हणटा. हांव ताका फाल्यां म्हणत हांव देंवता रे, तूं यो आनी म्हाजो जागो घे. तो एक पांयार उबो जातलो, एकूच पांयार. डोंट डिवायड द पीपल इन द नेम ऑफ तो कम्युनल पार्टी, ही तसली. अरे तूं अडेच वर्सां कितें करतालो आमच्या वांगडा? तेन्ना पार्टी कम्युनल नासली, तेन्ना सगळें बरें आसलें. आनी आतांच तुका सगळें वायट दिसता? आतांच तुका दिसता की जे भायले लोक येता आमचे गोंयकार आख्खे वर्ल्डाक आसले तेंचे आमी ट्युरिजम करता हिंगा? अरे तेंकां जर तर आमी रावंक दिवचे ना जाल्यार खंय रावतले ते? तूं इन्सायट कोत्ता लोकांक. यू आर इन्सायटींग द पीपल. तुजेर केस करूंक सोदतालो हांव आयज कलंगूट पुलीस स्टेशनाचेर, ऑर तुवें खंय प्रेस कॉन्फरन्स घेतला पळय थिंगा. जस्ट बिकॉज यू आर माय कलीग इन द असेंब्ली आय एम नॉट फायलिंग केस ऑन यू. दॅट यू आर inciting the people that कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन कोविड ट्युरिजम चालू केला. कित्याक तेणें हो पॉयंट मारला? कित्याक आमचे तारवटी भाव गोंया येवन आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन 100 रूम घेवन रावल्या. ह्या खातीर तेणें तो इनडायरेक्ट पॉयंट मारला. एक वाटेन तो म्हणटा आय वेलकम. खंयचें वेलकम करता तूं? तुवें कसलें काम केलां वेलकम करपाक? प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तूं हिरो जावंक सोदता? अरे तुजो व्हडलो फालतू मनीस पळोवंक ना लायफान. हेचेर तुवें पॉलिटिक्स करचें न्हू म्हणटा. ह्या हेचेर सब्जेक्टाचेर यू डोंट डू पॉलिटिक्स. आनी जेन्ना तो मंत्री अडेच वर्सां जाता तो कांयच करिना. तो खाली आपले पयशे कशे रेव्हेन्यूआन पयशे येतले, कोमनिदादीनसून कशे पयशे येतले, आपल्याचे बोल्सान तेच चिंता. हांव फॅक्ट्स एंड फिगर्साचेर उलयतां.
आणि तो येदो व्हडलो टॉल लिडर जो आपण म्हणटा तो पयले फावटी 700 काय 750 मतांनी जिखून येयला. सेक्युलर वोट जिखून घेतले तेणे, म्हणजे येयला तो गेले फावटी जिखून येयला तो. त्या टायमार तो सेक्युलर आनी कम्युनल म्हणून लोकांक सांगता. इलेक्शनाचे पयलीं स्टार्ट करता तो 1 वर्स पयलीं तेजो ट्यून चेंज जाता. आय एम सेक्युलर, दे आर कम्युनल. जिखल्या उपरांत तो कम्युनल बीन ते सगळे हिसोत्ता, पार्टीन जॉईन जाता आनी आपूण पावरान रावंक सोदता. बरे बरे पोर्टफोलियो सोदता, रेव्हेन्यू आनी म्हणटा आपूण ते हेचे काम करतलो, म्हणटा लेबरांचे, लेबर जाग्यार घालतलो, हें करतलो तें करतलो. सगळे लेबर आनी एम्प्लॉयमेंट घेतले तेणे. ह्याच सगळ्या खात्यांनी तो बरो बरो व्हडले हितून उलयतालो. आय एम स्टील ट्रिटींग यू एज अ कलीग एंड अ फ्रेंड. डोंट डू पॉलिटिक्स ऑन कोविड-19. कोरोना व्हायरस तुका येवंक शकता, तुझ्या बायलेकूय येवंक शकता, तुझ्या भुरग्यांकूय येवंक शकता, माझ्याय भुरग्यांक येवंक शकता, माझ्याय बायलेक येवंक शकता. डोंट डू पॉलिटिक्स ओवर दॅट. तुकाच आयसोलेशन म्हणून आमच्या हॉटेलांनी हाडचो पडटलो. डोंट टॉक इन दॅट लँग्वेज. जे लोक हिंगा येयल्या तांकां सरकारान हाडल्या. गोवा 365 खातीर कळंगूटच्यान संदीप कामोलकार आनी पणजेच्यान श्यामचारी. इम्फॉन ह्या चक्रीवादळान वेस्ट बेंगॉल हालोवन सोडला. 130 किलोमीटर वेगान आयिल्ल्या चक्रीवादळान 5,000 परस चड झाडां हुमटोवन उडयली. रस्त्याचेर, घराचेर आनी लायटीच्या वायरींचेर झाडां पडिल्ल्यान लायटी बरोबरच टेलिफोन आनी ब्रॉडबँड केबल तुटिल्ल्यान खूबच लुकसाण जाली. रस्ते आडवून उरले. उदकाची आनी विजेची जाल्ली गैरसोय पयस करपा खातीर सरकार खर प्रयत्न करता. लोकांनी हिम्मत सोडची न्हू अशें मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जीन आवाहन केलां. कोलकातात खवदळ जाला. चडशे वाठार उदका पोंदा आसात. चक्रीवादळाक लागून विजेच्यो वायरी तुटिल्ल्यान लोक काळखात आसात. दुसरे दिसाय तीच गत आशिल्ल्यान लोक खुबळिल्ले. सरकारान बेगोबेग पावलां उबारची अशें लोकांनी मागलां. सरकारान परिस्थिती नियंत्रणात हाडपा खातीर थोडो वेळ दिवचो अशें मागलां. लोकांक ह्या सैमीक संकटांतल्यान हात दिवपाक आर्मी आनी NDRFची टिमीन आयतारा रान खाते विभाग आनी नागरी संस्थांक भोव मजत केली. सॉल्ट लेक, बेहाला आनी गोल पार्क सारक्या वाठारांनी हुमटावन पडिल्लीं झाडां कुशीक काडली. रस्ते मेकळे केले. लोकांचे जीव वाटायले. वेस्ट बेंगॉलात मजत केल्या उपरांत कोलकाता आनी कुशीचे जिल्ल्यांनी आर्मीन शेनवारा मजतीचो वावर हातांत घेतलो. गोवा 365 ब्युरो. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. सरकार खंय गोंयकारां खातीर न्हू जाल्यार भायल्या खातीर वावुरता. गोवा फॉरवर्डाचो सुप्रिमो आनी फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसायान सरकाराचेर टिका केल्या. गोंया भायल्यांक गोंयाक हाडप म्हटल्यार कोरोना दारात घेवन येवप, विजय म्हणटा. पळयात. आतां होम क्वॉरंटायन म्हणपाक हे कोण? टुरिस्टांचे होम खंय आहा गोंयांत? आनी कोणाचे होमाचे तुमी उलयतात? हे खरे टुरिस्ट काय हे तुमचे ब्युरोक्रेटांचे सोयरे? हे बीजेपीचे हायकमांडाचे कोण सोयरे ज्यांची सेकंड होम म्हणून घेवन दवरलेली आहा गोंयांत? SOP म्हणटा ती स्ट्रिंजंट जावपाक जाय. कोविड-19 नेगेटिव्ह सर्टिफिकेट हे मॅन्डेटरी जावपाक जाय. हाजेर अशें दिसता की हेल्थ मिनिस्टर इज नॉट इन चार्ज. हेल्थ सेक्रेटरी इज सिटींग ऑन द हेड ऑफ द हेल्थ मिनिस्टर. ताजे खड्ड्यार हेल्थ मिनिस्टरच्या खड्ड्याचेर हेल्थ सेक्रेटरी बसला अशें दिसता. आमकां आतां प्रश्न पडला की बाबा हू इज इन चार्ज एंड हू इज डिक्लेअरिंग थिंग्स एंड फॉर हूज बेनिफीट? ही जी सगळी आयडियाज आहा बिहायंड दीस रिवाइज्ड SOP इज एन आयडिया टू डिस्ट्रॉय गोवा. आनी अशें जर जालें जो डिझास्टर जातलो हाका फक्त रिस्पॉन्सिबल मुख्यमंत्री आनी ताजो हेल्थ मिनिस्टर आसतलो. तुम्ही लोकांक ओपन डटडीत सांगात मरे की तुमचे कडेन टेस्टिंग कॅपॅसिटी ना म्हणून. दुसऱ्या स्टेटींनी SOP स्ट्रॉंग केल्ली आहा. आनी म्हाका दिसता हो जो SOP केला इज अ रेसिपी फॉर कम्युनिटी ट्रान्समिशन. कालची राजधानीची ट्रेन जी मुख्यमंत्री सांगतालो आपल्यान बंद केली म्हणून, कालचे राजधानीचे ट्रेनीन 10 पॉझिटिव्ह केसीस आयल्यो म्हणून आज आमकां डिजिटल गोवाचेर न्यूज आयल्या. म्हणल्यार कोविड एक्सप्रेस तुम्ही चालूच दवरल्या. ज्यो आज फ्रंटलायन कोविड वॉरियर्स म्हणून आहा तांकां तुम्ही जॉबा वयले काडटात आनी मुख्यमंत्री सायन करता ही ऑर्डर. म्हाका दिसता देर इज लॅक ऑफ पॉलिटिकल लिडरशीप. पॉलिटिकल लिडरशीप म्हणून ती नाच गोंयांत. हे मुंबयचे आनी दिल्लीचे, मध्य प्रदेशाचे, राजस्थानचे लोक हांकां गोंयांत येवपाक जाय. ते कितेंय दिवपाक तयार आहा गोंयांत येवपाक. आनी तुमी एक SOP विदाउट एनी एप्लिकेशन ऑफ मायंड
तुम्ही एसओपी लूज एसओपी डिक्लेअर करतात. खंयचे दिसा जे दिसा देशान सगळ्यात व्हडली स्पायक जाल्ली आहा आनी तुम्ही उलयतात ऑफ ओपनिंग अप टुरिझम. सो म्हाका हें कांय समजना हें कितें चल्लां तें. म्हाका दिसता की रेल्वेजान पसून एक सेपरेट एसओपी आहा. रेल्वेंतल्यान आज 1400 ते 1800 लोक गोंयांत येतात आनी अशें दिसता की हो सामको रॉंग प्रोटोकॉल जो तुमी यू हॅव पूट इन प्लेस विल कॉज कम्युनिटी ट्रान्समिशन. पूण हाजो अर्थ आमी अशें म्हणूंक ना की स्टेट डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी म्हणून जी आहा ज्याची चेअरमॅनशीप मुख्यमंत्र्या कडेन आहा आनी आपली बॅगां पॅक करून घरा वचचें म्हणून. It is the duty of this state disaster management authority under the chief minister to advise and guide the SEC. हांगा अशें दिसता की SEC सांगता आनी हे गणसाबोर कशें आयकतात म्हणून. 1,500 तारोटी फुडल्या आठवड्यान येवपाचे आहा. तांकां एसओपी कितें आहा? तांकां कंपल्सरी इन्स्टिट्युशनल क्वॉरंटायन पयशे दिवन आनी हे जे भायले येतले नॉन गोवन्स गोंयचो ग्रीन झोन एन्जॉय करपाक आनी ते येतले खंयच्यान फ्रॉम हॉटस्पॉट्स ऑफ द कंट्री. तांकां कंपल्सरी टेस्टिंग आसचें ना. तांकां पेड फॅसिलिटी क्वॉरंटायन आसचें ना. तांकां आसतलें होम क्वॉरंटायन. आरे कोणाचें होम हे? ती खंयची होम जाली हांची? सो गोंयकारां खातीर MHAच्यो गायडलायन्स बिकम सेक्रेड स्क्रिप्चर्स विच दीस ब्युरोक्रेट्स कॅनॉट चेंज. गोंयकार 2 म्हयने जो गोंयकारांनी कास्तीक काडला चड करून लॉकडावनाच्या पिरियडान उगीच काडून ना. फ्री फॉर ऑल एसओपी जी केल्या हे नॉन गोवना खातीर हे तुम्ही बंद करा. हे फ्री पास जे दिवन तुम्ही सोदतात ते इमिजिएटली बंद करा. एसओपी स्ट्रिंजंट करा. रिविजिट द एसओपी. मेक इट स्ट्रिंजंट. कंपल्सरी टेस्टिंग आणि पेड फॅसिलिटी क्वॉरंटायन म्हणटा ते नॉन गोवनाक आसपाक जाय. आमच्या गोंयकार भावांक कित्याक ते? सो दीस इज अ क्लियर कट थिंग. हे आमी तुमकां वॉर्निंग दितात सरकाराक आनी हे ब्युरोक्रेटांक की सोमारा मेरेन ही डिसिजनां तुम्ही रिवर्ट करात नाजाल्यार आमी आमची एसओपी चेंज करतले आनी तुम्ही मागीर गोंयकारांचे म्युजीक म्हणटा कितें आयकुपाक तयारी दवरात. रिवर्ट दीस एसओपी. मेक इट स्ट्रिंजंट फॉर दीस नॉन गोवन्स हू आर कमिंग ऑन डोमेस्टीक फ्लायट्स. नाजाल्यार डोमेस्टीक फ्लायटूच नाका आमकां. तांकां पेड फॅसिलिटी क्वॉरंटायन कंपल्सरी करात आनी गोंयकारांक ऑप्शन दियात होम क्वॉरंटायनाचे. गोंयकार जे भायल्यान येतले ते 1,500 गोंयकार 5 फ्लायटींनी आनी 2 बोटींनी येवपाचे आहा हे फुडल्या आठवड्यात. तांकां ऑप्शन दियात होम क्वॉरंटायनाचे. जर तांकां पेड क्वॉरंटायन आनी हे भायल्यांक येता तांकां जर होम क्वॉरंटायन जाल्यार अशें जातलें की दिल्लीवाले गोंय चलयतात आनी गोंयकार न्हिदल्या म्हणून. आमी तरी न्हिदूंक ना. आमी फायनली हे वी वील हॅव टू चेंज अवर एसओपी अँड रिसॉर्ट टू डायरेक्ट एक्शन. तुमकां जर घेराव केल्ले जाय हे दिसांनी लॉकडावनाच्या पिरियडान आमकां ते करचें पडटलें. हें हांव तुमकां वॉर्निंग दिता चड करून हे ब्युरोक्रेट जे गोंय चलयतात तांकां. मागता की सरकारान आपले दोळे उगडे करचे. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. भुरग्यांचें मन आनी बुद्धी ही मुळाव्या शिक्षणांतल्यान घडटा आनी तें बरे तरेन घडपाक जाय जाल्यार मुळावें शिक्षण हें मायभाशेंतूच जावपाक जाय. गोविंद गावडेन म्हटलां. झरीवाडो गांवठण प्रियोळचे सरकारी शाळेचे इमारतीचे 25 लाख रुपया खर्च करून नूतनीकरण जालें. त्या निमतान घडोवन हाडिल्ल्या सुवाळ्यात कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे उलयतालो. चेअरमॅन दुर्गादास गावडे, पंच मंगेश गावडे, लक्ष्मीकांत खेडेकार, संजना गावडे आणि ज्येष्ठ नागरिकय ह्या वेळार हजर आसले. आमच्यो मराठी शाळा किंवा ज्यो मातृभूमीच्यो शाळा ज्यो आसात मातृभाशेंतल्यान जी कोंकणी म्हणू नाका त्यो शाळा अत्यंत म्हत्वाच्यो आसात जे आमकां मुळावें शिक्षण दितात आनी त्या मुळावें शिक्षणांतल्यान आमी घडटात आमचो समाज घडटा. आमी भायल्या भाशेंतल्यान जर प्राथमीक जर शिक्षण जर घेतलें जाल्यार आमचे संस्कार जे पद्दतशीर जावपाक जाय तेकाचे मातशें खंय तरी तेची तालमेल जायना असो म्हजो एक अनुभव जावन आसा. कारण आमचो गर्भसंस्कार जे आसा ते त्याच
मराठी किंवा कोंकणीच्या शब्दांचेर आमी आमच्यो गर्भसंस्कार आमचेर जातात आणि तोच जर आमी जर मुखार जर घेवन गेले जाल्यार म्हाका दिसता प्राथमीक शाळेंतल्या माध्यमांतल्यान तर आमची बौद्धीक जी बुद्धी आसा जी मानसिकता जी आसा ती खूब मोठ्या प्रमाणात वाडटा कारण आमकां गर्भसंस्कार त्याच बरोबर प्राथमीक शिक्षण जे आमकां मेळटा ते तातूंतल्यान आमकां इजी अंडरस्टँड करपा खातीर आमचें मन जें आसा आमची बुद्धी जी आसा ती खूब आमकां सपोर्ट करता आणि म्हणूनच आज आमी इंग्रजीच्या फेडाक न लागता आमी आमच्या मातृभाशेंतल्यान जर प्राथमीक जर शिक्षण जर घेतलें जाल्यार आमच्यो शाळाय बऱ्यो उरतल्यो आणि म्हाका दिसता आज सरकाराच्यो शाळा ह्यो प्रायवेट इन्स्टिट्युशनाच्या पेक्षा खूब बऱ्यो आसा आमचे शिक्षक जे आसात टिचर्स जे आसात ते गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक. प्रवासी विमानाची येरादारी सुरू जावपाक एक दीस उरला तरीकूय नेम आनी तत्परताय विशीं स्पश्टताय ना. महाराष्ट्र, वेस्ट बेंगाल, तामिळनाडूचे विमानतळ आशिल्ल्या मुंबय, कोलकाता आनी चेन्नय विमानाची येरादारी सुरू करपाचेर केंद्र सरकार पुनर्विचार करता. पूण गोंय विमानाच्या येवकाराक तयार रावला. पळयात. विमानां, रस्ते वा रेल्वेंतल्यान येवपी सगळ्या प्रवाशांचे येवकारा खातीर आमी तयारेत आसात अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान ट्वीट केलां. गोंयांतल्यान भायर वचपी प्रवाशांक कोविड-19 निगेटिव्ह प्रमाणपत्रां दिवप ही आमची मोख. ते खातीर गोंय सरकार आनी गोंयचो मुख्यमंत्री बेस बरो वावर करता. गोंयांत अजूनय कांय खर पावलां उबारची पडटलीं. हे परिस्थितीत गोंय कोरोनाच्या धोक्या पासून मुक्त करपा खातीर मुख्यमंत्री सगळे तरेची मजत करतलो हाचो विश्वास आशिल्ल्याचें विश्वजीत राणेन ट्वीट करून सांगलां. कोरोना सारकिल्लो साथीचो रोग पातळचो न्हय म्हण भारतान 25 मार्चा सावन लॉकडावनाक आरंभ केलो. विमान सेवा सुरू करपाक जाय ते राज्यांनी विरोध केल्ल्याचे नागरी उड्डाण मंत्री हरदीप सिंग पुरीन शेनवारा मान्य केले. जुनाच्या आरंभाक कांय आंतरराष्ट्रीय विमान सेवा सुरू करपाचेर विचार करतात अशें ताणें सांगलां. मजगतीं इंडिगो, स्पायसजेट, एर एशिया आनी विस्तारान सोमारच्या विमानांचें बुकींग सुरू केलां. पूण विमान सेवा परतून सुरू करपाच्या नेमांचेर आमचें लक्ष आसा अशें कॅरियर गो एरान सांगलें. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान क्लिंटन डिसोजा. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.